भक्तिकानो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तुमकां मोगाचो स्वागत. ल्हाना भुरग्यां भाशेन जाल्ल्या खरीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचिनात म्हूण जेजून परगटलें उतर सारकें समजून तेंची येयल्ली सांतीन म्हळ्यार बाळका जेजूचें ल्हानफल सांत तेरेस. असली जिणी आमच्या साद्या जिवितांत आमी कशें जियेवेत म्हूण फाटल्या 9 दिसांनी बाळका जेजूच्या सांत तेरेसाच्या शिकवण्या मुखांत आमी नियाळ केलो. जशें एक धाकटुळें बाळ आपल्या आवय बापायचेर होंदवन आसतना सगळें काम तिन्स करतात आनी बाळशें सुशेगात आसता, तशेंच सर संगतींनी आमी सोम्याच्या पासलेंत आसून सुशेगात रावचेंच सांत तेरेसाच्या शिकवणेचो तीर. हें मनांत दन ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी म्हणलो विशय ह्या वार्षिक फेस्ता वेळार आमी नियाळटाव. आज आमची काळजां दिनवासनेन उमाळटात. कसलोच दबाव वा वत्तड नासतना येद्या व्हड्या संख्यान आज आमी हांगासर आयल्यावन तर बाळका जेजूचो स्पर्श आनी अनुभव आमकां हर एकल्याक जाला म्हणलें सत. ह्या पासत आमी देवाक अर्गां दिताव. जेजूचें मानकुळें खालपण बापाक मानवालें आनी ताका लागून ताणें ताका उंच उबारलें. तेंच मानकुळें खालपण आमच्या जिवितांती वाडोवन रुतां जावं दी म्हूण जावं आमचें मागणें. हाचे बराबर ह्या मिसाच्या तेसावां पासत आनी बाळका जेजूच्या सर भक्तिका पासत मागया. दिएसीचे विगार चराल मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन्ना आनी सहाबेटोणीकरच्या ह्या सकां बराबर प्रवेश गीत गावन मिसाची सुरवात करया. सर्व आतां आमी उबी रावया. गीत संकोत 3. Santo Samsuvarto Sumia तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायताव दनिया आमची मेटा काढताना. संतो संसोवरतो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायताव दनिया आमची मेटा काढताना. पोसणार तू आमचो मोगाळ सडवंदार काकुळटी सो देव दयाळ पदवेदार. पोसणार तू आमचो मोगाळ सडवंदार काकुळटी सो देव दयाळ पदवेदार. ओबळी तुझी गाजयताव काकुळ तुझी वर्णिताव जीवनांत तुझ्या आमी भाग घेताव. संतो संसोवतो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायताव दनिया आमची मेटा काढताना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. बाळक जेजूच्या मोगाच्या भक्तिकानो भावा भयणीनो तुमकां सोमेस्तांक बाळक जेजूच्या फेस्ताचे शुभाशय फाटयत आसतना ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हांव बरो येवकार मागतां. सगळें वर्स आमी ह्या पवित्र थळाक आयल्याव आमची मागणी तेसावां भेटयल्यान बाळक जेजूच्या आशिर्वादान जायते उपकार आमी जोडून घेतल्यात. ताणें केल्या सर उपकारां खातीर आमी अर्गां दिता आसतना आनी की जायतीं तेसावां जायत्यो विनंत्यो आमच्यो काळजांनी आसा ते सगळे परत घेवन आमी हांगासर आयल्या आसता. बाळक जेजूच्या सर्व भक्तिकां बसत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. हें 2025व्या जुबल्यावाचें वर्स सांगातास
जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज ताका सांतीण म्हणून पासारलें 100वें वर्स हे दोनी जुबले सांगाता घालन ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी जियोंक ह्या वर्साचें हें फेस्त आमा सोमेस्तांक उलो दिता. ल्हान वाट पयल्यान पयलें जेजूनूच आमकां शिकयल्या, बागींची वाट ताणें आमकां शिकयल्या. त्या वाटेन आमी समकाल्ल्या वेळार आमचो बरवसो थीर जाता आनी त्याच वाटेन सांत तेरेज समकाल्ली आनी तिका दिल्लो बरवसो ती खरी करूंक पावली. आमी आमच्या जिवितांत जेजून दाखयिल्ली सांता भक्तांनी जियेल्ली आनी विशेश करून सांत तेरेज जियेल्ली ती जिणी सादी जिणी जियेल्ल्या वेळार आमकांय त्याच बरवशाची खात्री लाभता म्हणल्यार पातयेन बरोवन हें फेस्ताचें मीस भेटोवंक आमी सर्व फुडें सरया. हें पवित्र बलिदान आमी फावो त्या तरान भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ मनान शुद्ध काळजान हें बलिदान भेटोवच्याक आतां आमी आमकांच आयती करया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सरपदवदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गनिया उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडा अपराध. ह्या पासत बगेव सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर, आमची काकूट कर. तू बाप
देवाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी मारून घे महिमा 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 देवा उसगी उसगी शांती ताच्या इष्टा ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया प्रीतीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा वय तुमचे पासत म्हज्या मनान कसल्यो येवच्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा तुमच्या हिता पासत न्हय तुमचे क्यास्ते पासत केल्ल्यो येवच्यो बरवशान बरलेलो फुडार न्हय बरवशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसलेलो तुमकां मेळटलो उलयता तो सर्वेस्पोर हांव तुमची दशा बदलितलो आनी हांवें तुमकां शिमडयली त्या सगळ्या देशांतली आनी सगळ्या राष्ट्रांतली आनी सगळ्या जाग्या वयली एकठांय करतलो उलयता तो सर्वेस्पोर आनी ज्या जाग्यार हांव तुमकां निर्वासनाक धाडली त्या जाग्यार हांव तुमकां परतून हाडटलो देवाचें उतर हें पाताळांत सुम्या हांव तुका भोब मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो तुजे कांची दिवंदी म्हज्या करत्या विनंतेच्या ताळ्या सर्वेस्पोरा सवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताची तावणूस येता तूं सुम्या जर कोटी पोना लेक्षी सुम्या
तुझे मुखार रावत कोण तुझे लागी आसा देखून पातकाचे बोगसाने आमकां आसा तुजी Spora suve asa kakul Sampun surta taci taunus yeta मुसोतमो सोम्याची वाट पळोवन सासा ताच्या उतराचेर मुसोतमो बरवोसून रावला केदना फांते जाय तशें म्हणून पार्यागारा शेव नासता त्या वंचड मुसोतमो मुझ्या दुनियात हांव देवनासा Serve spora suve asa kakul Sampun surta taci taunus yeta इस्रायेला सुम्याची वाट पळोवन राव कित्याक ताचे लागीं आसा काकूळट संपूर्ण सुटका ताची तावनूस लाभता तोच इस्रायेलाक तिच्या सरकोटेपणांतली सोडयतलो Serve spora suve asa kakul Sampun surta taci taunus yeta Serve spora suve asa kakul Sampun surta taci taunus yeta San Pedroच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपले व्हड काकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा मरिफात आमकां एक जिवा बरवशाक नव्यान जनीत केल्यान आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आईबावीण भावनात आसलेल्या दायजांक आयती केल्यान अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आशिल्ले सोडवणेक देवाची पदवी बावडता मरिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली देवाचें उतार देवाचे व्हड उपकार बापाची महिमा भूता मरिफात परगट जावच्याक म्हजी नावी तुमी कितें विसारल्यार हांव तें तुमकां दितलो Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो तुम्ही कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातल्लीं जाल्यार हांव तुमकां पयलीं सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सोवें आपण व्हरतलो सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सतमनता तो हांव करता तीं कामां करतलो तितूंच न्ही ताच्याकी वर्ती कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो देवाचे उतर वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमचो देव व्हरतो देव सर पदवेदार देव आगाद सर्ग आनी संवसार सगळो एकाच ताच्या उतरां रचलेलो देव तो व्हरतो पूण तो कितलो व्हरतो गी मनशा मुखार येताना मनशांक स्पंदन करतना तो तितलोसो ल्हान जाता म्हणलेंय आमी समजात जाय आनी पवित्र पुस्तक आमकां त्या विशयांत रुजवात दिता पर्णसल्ल्यांत आमी पळयल्यार रायांच्या पयल्या पुस्तकांत आमी वाचता एलिया प्रवादी 450 बाल प्रवाद्यांक फटकेऱ्या देवाच्या प्रवाद्यांक ताणें नाश केलें आनी अशें जेजेबेल राणयेच्या रागाक तो बली जालो आनी तिचे तावन फळाफळ घेवन वेता आसतना देव ताका भेटता आनी कसो भेटता ताणें पळयलें त्या दोंगरार तो राबल्ल्या वेळा एक कठीण जड वारें आयलें खडपां फुटलीं फातोर पिठो जाले पूण देव तातूंत नातुरलो उपरांत एक कठीण भुंयकाम जाली आनी देव तातूंत नातुरलो उपरांत उजो आयलो पूण देव तातूंत नातुरलो आनी आखरेक एक हळवाय असो आवाज आयकलो आनी एलिया प्रवाद्यान आपलें मुखामळ दांपलें कित्याक देव थंयसर आसलो ल्हान संगतींनी साद्या संगतींनी मौनपणांत साद्या आवाजांत देव ताका मेळोंक आयलो देव आमकां भेटता आसतना साद्या तरान येता म्हणल्याक पन्न्या सल्ल्यांतली ही गजाल आमकां रुजवात दिता नव्या सल्ल्याक येता आसतना 2025 वर्सां आदीं देवाचो पोत मनीस जालें घडीत तो देवाचो देव रायांचो राय जेजू क्रिस्त जल्मात आसतना ताणें खंयचेच रावळेर विसलें ना सगळ्यो सवलत्यो आसल्यो तसलो जागो विसलो ना बागार त्या मोद्यानाच्या राती एक सूर्या त्या गर्दनाच्या गोट्यांत त्या मनजातीच्या खावणेर तो जल्मलो म्हणलें आनी तें फेस्त आमी थोड्याच दिसां आदीं आचरण केल्लें सर्गींच्या राजाची सतां सर्गींच्या देवाच्या राजाच्या जाणवयेची गुंडाई जिविताच्या साद्या संगतींनी जेजू आपल्या पब्लीक जिवितांत विवरिता तें आमी पळयता जेजून आपली शिकवण दिता आसतना कसली आधुनीक वैज्ञानीक संगत ताणें उल्लेख करूंक ना जावंक पुरो मंगळा ग्रहाक वेच्या स्पेस मॉड्युला विशयांत उलयल्लो ना जावंक पुरो तो रोबोटिक्सा विशयांत उलयल्लो ना जावंक पुरो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा विशयांत उलयल्लो ना बागार तो उलयलो कितें तो उलयलो शेतांतल्या तणा विशयांत तणांतल्या फुलां विशयांत त्या अंतराळाच्या सुकण्यां विशयांत भोव चिल्लर मोलाक मेलच्या गिरबुजा विशयांत उण्या मोलाच्या मिठा विशयांत माथ्याच्या केंसां विशयांत उलयलो आनी ह्या ल्हान संगती मुखांत्र जिविताच्या ल्हान ल्हान संगती मुखांत्र सर्गींच्या राजाची वर्ती सतां ताणें उगडापी केली देवाची जाणवाई ताणें आमचे मुखार दवरली मनशान नगण्य म्हणून लेखलेल्या संगती मुखांत्र जिविताची अगण्य सतां ताणें उगडापी केली
गर्दनाच्या कावणेर जल्मल्ल्या नेणत्या बालशाच्या ल्हान मेटांनी मनशा कळसो व्हडलो बरवसो ताणें तो खरो केलो. हीच प्रक्रिया मोगाच्या भावा भयणीनो पवित्र सभेन चलोवन आयल्या. जायते क्रिस्ती भावार्थी जायत्या संत भक्तांनी जेजून दाखयली तीच ल्हान वाट, तीच सादी वाट, तीच खालती वाट, सुवार्थेच्या बागींची वाट समकोन क्रिस्तान दिल्लो बरवसो आमचे थंय ताणें संपूर्ण केलो. असल्या सांता पैकी आज आमी प्रत्येक उडास काडटा. आधुनीक सहस्राची सांतीण म्हूण नांवाडलेली बाळका जेजूची आनी पवित्र मुखामळाची तेरेज जेजूचें ल्हान फूल तेरेज हिका पापा पियूस 11व्यान 100 वर्सां आदीं सांतीण म्हूण पासरलेल्या ह्या जुबले संदर्भार सांगातास 2025 वर्साच्या सगळ्या पवित्र सभेन आचरण करच्या जुबले संदर्भार ह्या दोडत्या जुबलेवा संदर्भार आज आमी ह्या सांतिणीचो प्रत्येक तरान उगडास काडटा. फकत 26 वर्सां जियेल्ल्या लिसियाच्या सांत तेरेजान आपल्या मोठव्या अवधेंत संवसारान महान म्हूण लेखचें कितेंच केल्लें ना. बगार कार्मेल कॉवेंताच्या 4 वण्टी भितर सारलेली साद्यापणाची, खालत्यापणाची, मागण्याची, भावार्थाची आनी मोगाची जिणी तिका देवा मुखार उंचल्या बरवशाच्या शेवटाक पावोवंक सकली. मात्र न्ही हेरांक ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी जियोवंक ती प्रेरण जाली. आनी होस्सू ह्या वर्सा ह्या बाळोक जेजूक समर्पिल्ल्या पवित्र तळाच्या ह्या महापरबेक वार्षिक परबेक काडलो विशय आमी नियाळटा. दिसपट्ट्या जिवितांतलीं ल्हान ल्हान कामां देवाच्या मोगा बसोन संपूर्णयेन करची तिची ल्हान वाट कितलेशा लोकांक आदर्श आनी प्रेरण जावंक पावल्या. आपणाकच खालतो करतल्यांक देव वर्तो करता. ल्हान भुरग्यां परी तुमी जाल्ल्या करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिकचे नात म्हूण जेजून सांगलीं उतरां सांत तेरेजा थंय ती खरी जाल्लीं आमी पळयता. कॉवेंताच्या 4 वण्टी भितर जियेल्ली ती सांत फ्रांसीस आसिसी सोवें पवित्र सभेंत मिसांवाची पात्रोन जाली. पापा सांत जुआंव पावल दुसऱ्यान तिका पवित्र सभेची दोतोर म्हणून परगट केलें. आनी ह्याच दिशेन आयचीं वाचपां येदोळूस आमी आयकल्लीं आमकां फाटींबो दितात. पयल्या वासाप आमी आयकलें जेरेमिया प्रवादिच्या ग्रंथांतलें इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडेंत निराशेन बुडलेली. सुमार 70 वर्सां ती थंयसर जियेली. पूण देव तांकां केदींच विसराल्लो ना. तांकां बगलें देवान आमकां सोण सोडलां, देवाचो हात आमचे वयर ना, देवान आमचो हात सोण सोडला म्हूण तांकां बगलें जाल्यार देव तांकां केदींच विसराल्लो ना. तांचे खातीर देवाची योजना आसली आनी ती योजना बरवशान बरलोलो फुडार ताका दिवच्या खातीर मांडून हाडलेलीच आसली. आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकलें तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं तुमी मागतना हांव तुमकां खाण दितलो. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. तुमच्या काळजांत तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवय आसतलो. हांव तुमची दिशाच बदलितलो. तुमकां हांव फाटीं हाडटलो म्हणली बासावणी देवान इस्रायल परजा लागीं केली. आनी 70 वर्सां उपरांत बाबिलोनाच्या बंदडेंतावन आपल्या मायगावाक जेरुसलेमाक ते फाटीं आयले म्हणली संगत ह्या वाचपांतावन आमी समजता. आयच्या सुवातेन ती जेजू बरीच बरवशाचें उतरां आमकां उलयता. जेजू म्हणटा तो तुमी कळवळचें न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर तुमचो विश्वास दवरा. तुमी कितेंय म्हजें नांव मागशा जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. केदी व्हर ती बरवशाची दय दिवची जेजूची उतरां. तुमी म्हजें नांव कितेंय मागशा जाल्यार तें तुमकां दितलो. जिवितांत आमी निराशी जाल्ल्या वेळा देव आमचें मागणें आयकना म्हूण आमकां भोगल्ल्या वेळा आमी जिवितांत सोलवाल्या निराशी जाल्या देदेस्पड जाल्या आनी आमकां कांयच फुडार ना, कांयच बरवसो ना म्हूण आमी चिंतल्ल्या वेळा जेजूची उतरां आमकां देड दिवची. तुमी म्हजें नांव कितें मागतात तें हांव तुमकां दितलो. आनी तोच श्रेश्ठ याजक एकलो आमकां आसा, एक मध्यस्थ आमकां आसा. आमची खनवळाय तो कांय आमची खनवळाय ना तसलो न्ही. आमचे बरीच सर्व संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो तरी ताणें पाता केलें ना.
तर गरजेक कांता वेळा आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया म्हणटा हेब्रेवांक बरयलें पत्र. कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी म्हण जेजून सांगलां. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय जिविताच्या ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी जियोंक आमकां ही वाचपां आदाराची आनी धैर्य दिवचें तसलें जावन आसात. सांत तेरेज बाळका जेजूतय तेरेजाक बाळका जेजूतय विशेश मोग आनी विश्वास आसलो. ह्याच खातीर जावंक पुरो तिका बाळका जेजूचे तेरेज म्हूण आपयचें म्हणून तिका मोन आसलें आनी अशें सगळें घडलें की तिका तेंच नांव मेळ्ळें आनी ती जावन आसली तिची दादोसकाय. आपल्या नांवांत एकीत जेजून शिकयिल्ल्या भुरग्यांत असलें नेणटेपण तिका सर्गींच्या राजाक वर्तें करूंक पावलें. तिका तिचो बरवसो खरो जावंक पावलो. हाच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पेद्रू बरोवन म्हणटा, बापान आपल्या व्हड काकुळटीन जेजूच्या जिवंतपणा मारिफात एक जिव्या बरवशाक आमकां जनीत केल्यात. देवातय आमकां आशिल्ल्या भावार्था वरवीं आमी तो जिवो बरवसो खरो करूंक शकतले. आनी देखून केदाळा आमकां देवातय विशेश फातीणी आसा. केदाळा देवातय आमकां विशेश भावार्थ आसा. तो वळू जो बरवसो आमी सोपणेता, जो बरवसो आमी आमचो म्हूण घेता, तो बरवसो खरो जातलो म्हणल्यार एक गट विश्वास सांत पेद्रूच्या ह्या पयल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळ्ळें. 2025 ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी बरवशाची यात्रिका म्हणलें आमकां उडासाक हाडलां. आमचे बोवारी घडोनासचीं घडितां जावंक पुरो राष्ट्रां मदें जावचें झूज, आमचे बावऱ्यांचे आनीत आनी भ्रश्टाचार, प्राकृतीक विकोपां ही आमकां कंगाल करतीत. आमच्याच सालत्या जिवितांत आमी अनुभव करचे कश्ट, पिडा, सलवणी, विश्वासघात, बेकारपण, नपयसाली मनशापणाची मावल्यां ही आमकां निरासपणाक लोडटीत. असल्या संदर्भांनी देवाचेर आमी दवरचो शाश्वत तितलो बाबार्थ आमकां बरवशान भरतलो. बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणली सांत पावलाची रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतली वाचपां आमकां जिवितांत धैर्य आनी बुजावण दिवची आसली. मनशा बाळोक जावन जल्मालो जेजू सर्व लोकांक बरवसो हाडून आयला. सालत्या जिविताच्या ल्हान संगतींनी देवाच्या राजाचो बरवसो ताणें आमकां दिला. बाळका जेजूची तेरेज जेजून शिकयली ल्हान वाट जियेवन आमकां आदर्श जाल्या. देखून आमच्या सालत्या जिवितांत ती ल्हान वाट कसली आनी त्या वाटे मुखांतर आमकां कसलो बरवसो मेळटा म्हणलें आमी सोदून काडची गरज आसा. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ल्हान वाटो जायत्यो आसतल्यो. पेल्याक एक कॉप शेळें उदक दिल्यार ताचो प्रतिफळ तुमकां सूख आसना म्हणली सोम्याची उतरां आमी नियाळटा. तितलें मात्र न्ही, म्हज्या ल्हाना बाबा भयणीक तुमी कितें केलें? भुकेल्यांक खाण दिलें, तानेल्ल्यांक पियोंक दिलें, उक्तें आसल्यांक न्हेसोंक दिलें, आसरो नातल्यांक आसरो दिलो. आनी हें सगळें केल्ल्या वेळार आमी आमचो बरवसो घट करता, जेजून दाखयली ल्हान वाट विजता. ह्या वर्सा येदोळूस आमकां तिलशिल्ल्या प्रमाणे ह्या पूर्ण तळार, ह्या पवित्र तळार ह्या फेस्ता संदर्भी हांगासर आसच्या कार्मेलीत याजकांनी थोडी योजना गरजेवंतां खातीर मांडून हाडली. आनी असली कार्यक्रमां, असली योजना आमी पोंताक पावोवंक पाठिंबो दिल्ल्या वेळार आमच्या जिविताची ल्हान वाटे मुखांतर आमचो बरवसो आमी तीर करतले. हांव दुखांत आसल्ल्यांक म्हज्या लागीं एक बुजावणेचें उतार आसा. निरासलेल्यांक उत्तेजन दिवचें एक उतार म्हजे लागीं आसा. जिणयेंत सलवाल्ल्यांक वयर उबारच्याक कुमकेचो हात म्हजे लागीं आसा. दारून काळजांक मोवाळांचो हांसो हांव दिवंक शकतां. तुज्या पोथीक, तुज्या पोतिनीक, तुज्या जिणये सांगात्याक, सांगातिनीक संतोश दिवचें मोगाचें उतर तुजे लागीं आसा. तुज्या भुरग्यांक उत्तेजन दिवचें उतर तुजे लागीं आसा. आनी त्यो जावन आसात ल्हान वाटो, ल्हान ल्हान वाटो जे सांत तेरेजान आपल्यो करून घेतिल्ल्यो, कोवेंता भितर तेणी जियेल्ल्यो. आनी त्योच ल्हान वाटो तिका तिच्या जिवितांत तिचो बरवसो तीर करूंक शकलो. आनी केदाळा असल्यो ल्हान वाटो मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या सालत्या जिवितांत जियेता, तो वळू आमी आमचो बरवसो खरो करता. जेजून आमकां बागींची शिकोवण शिकयल्या, ल्हानपणाची खालतेपणाची देख ताणें आमकां दिल्या.
आनी ही देख आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या समाजांत आनी आमचे बोवारी आमी जियेल्या वेळा ह्या ल्हान मेटा मुखांतर आमी सर्गींची उत्तीम देणी जोडूंक आमी सकतेल्या आमी देवान बसायिल्ले आमच्या बरवशाची ती संपूर्णाय आमी सर जोडूंक सकतेल्या आनी जे जेजुनाच्या सुवातेंत आमकां सांगिल्लें तुमकां सगळ्यांक एक जागो हांवें तयार केला आनी हो जागो आमकां सगळ्यांक मेळटलो म्हळ्यार बरवशान आमी आमचें जिवीत आमचें यात्रीकपण ह्या संवसारांत मुंदरून व्हरया. स्वामी जेजू बाळोक जेजू आमकां आमच्या ह्या प्रयत्नांत आदार आनी कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. आमेन. उबे रावन आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र सलमालो पावस पिलाताका ताणें कळ सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जुयांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसाणे कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या संवसारांत आमी सर्व यात्रीक आनी बरवसेचे यात्रीक जावन आमी फुडें वेचाक आमकां देवाचो आदार गरजेचो. हो आदार बाबार्थांच्या प्रार्थना मुखांतर आतां आमी मागून घेवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. हांव तुमकां म्हज्या काळजा सारकें गवळी दितलो. जेरेमिया अध्याय 3 ओळ 15. बापा आमच्या सर्व संपूर्ण गवळ्या एकच माताचे मुखेलपण घेतिल्ल्या पापसाहेबाक बिस्पांक याजाकांक आनी धर्मिकांक तुका समर्पित हांव. तांणी बरवशाच्या मेटांनी सोलोवन तुज्या काळजा सारके गवळी जावंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोष पावताव कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासण पारकूंक पावता आनी तिरासण आमच्या बरवशाचे मूळ जावंक पावता. रोमांकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वळी 3 आनी 4. बापा ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ल्हान मेटांनी बरवशाची यात्रिका जावन आमी फुडें समकतना आमच्या कश्ट अनवरांनी धैर्य सांडिनासतना सोंसणिकायेन सगळे स्विकार करन आमच्या जिवितांत थिरासान सांबाळूंक आमकां बरवशाची मनशां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी शांती बरीत आनी सर्व रितीन धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सारिशें रायां पासत आनी अधिकाऱ्याच्या हुद्द्यार आशिल्ल्या पासत मागसय. तिमोथींक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वळ 2. बापा आमच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्यां पासत आमी मागता. संविधानाची मूळ तत्वां उखल धरून समाजाक बरेपण हाडची योजना मांडून हाडून सुमेस्तांच्या उदरगते पासत वावरूंक जायाची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. खरेंच हांव तुमकां सांगता हे दुर्बळे विधवेन हेरां सकटां प्रास चड दान घाले. लूक अध्याय 21 वळ 3. बापा आपणा लागीं आशिल्ल्यांतलें उरोवन ह्या फेस्ताच्या आनी फेस्ता संबंधी योजना ते विशीं उदारपण दाखयलेल्या सर्व दानी पासत मागता. तांच्या बऱ्या मनाचेर तुजी आशिर्वादा घाल आनी 100 वांट्यांनी तांकां पाटी दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. 3 दिसांतावन म्हजे सांगाताती रावल्यात. तांकां उपाशी फाटी धाडूंक म्हाका खुशी ना. मातेव अध्याय 15 वळ 32. बापा फाटल्या 10 दिसांतावन तुज्या पुताचो अनुभोग आशेवन ह्या पुंथळांत भेट दिल्ल्या सर्व भक्तिका पासत मागता. तांच्या लौकीक गरजा सोवे तांची आत्मीक ताणभूक तूं थांबय आनी जें कितें तूं तांच्या हातांत घालताय तें तुजी खुशी म्हणून समजोवची जाणटेकाय तांकां दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक.
थोडो वेळ आमच्या खासगी गरजां खातीर मौनपणी आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, तुवें आमकां ह्या संवसारांत रचलाय एक शेवटा खातीर आनी हो शेवट आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आमी फुडें समकाता. ह्या संवसाराच्या जिणे पळयणार आमी यात्रिका म्हणलें ह्या वर्साचें हें फेस्त आनी हें सगळें दोडत्या जुबलेवाचें वरस आमकां उडासाक हाडटा. बरवशाचीं यात्रिकां जावन फुडें वेचाक तुज्या पुतान दाखयिल्ली ल्हान वाट आमी आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक आनी त्या मुखांतर आमचो भरोसो तीर करूंक तूं आमकां आदार आनी कृपा लाभय. जायते इरादे ते सवां घेवन आमी हांगासर आयल्या. तुवें दिल्ल्या सर बरेपणाक आमी तुका अर्गां दिता. सांगात आसा आमच्या जिवितांत जें कितें गरज आसा, जें कितें तुका बरें म्हूण दिसता तें सर तूं आमकां लाभय म्हण आमी मागता. आमी तुज्या मुखार दवरली ही सर मागणी आनी ते सवां बापा तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. गीत संकोप 15. कितें सुना ह्या संवसारांत आमचे म्हणलें आसा. जें कितें आमचे यादीन तुवेंच दिलें. ओ विस्वास सेवचे वारे गांवचे ते कान तुजेच देणे. दाबोटा जरून उरून हाडला सर्वस गेले जिणे. हाडून आयल्या फुलां फळां सुवेकानीक समर्पिता. कुवा गुंडो दाका सोरो हाडून आयल्या फुलां फळां सुवेकानीक समर्पिता. जेजू आमच्या सोम्या संगी भेटोवन दिता. ताच्याच मासा रक्तान बदल म्हणून मागता. जेजू आमच्या सोम्या संगी भेटोवन दिता. ताच्याच मासा रक्तान बदल म्हणून मागता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातले म्हणणेक आमच्या नके पयसुच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्या सो.
आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हें तुजें सामकां एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडाना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Serves por tu, सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवात. भूसर्गी तुका जय जय जय, भूसर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. भूसर्गी तुका जय जय जय, भूसर्गी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो गुड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण, सोम्या तुझे मोरण, आमी समरमता, आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या घोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें भरजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरये देवाचे माया संगती, भगवेन जुजे तिचो पती, भगवेन धर्मदूतां आनी सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांतन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, जे कोण ह्या 9 वरांच्या मिसांत भाग घेतलेलीं आसात तुमी मात्र कुमगार सेवंक मुखार येवचें. जे कोण 10:30च्या मिसाक आयल्यांत तांणी उपरांतल्या मिसांत कुमगार घेवचो. स्वयंसेवकांनी हांगासर येवन ಸಿಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ आणि ಯಾಜಕಾಂಕ तुमच्या ಜಾಗ್ಯಾಗ ಆಪನ್ ವಡ್ಚೆ. ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
म्हाका तो करपा दी जेसू. ल्हान मेटांनी सोमकोन बरोवशाची जिणी हांव जियेत आसतना सोम्या वावुंत्या जरी सारको आसो तुजो मोग अनुभव करूंक म्हाका तुजी कृपा दी सोम्या. म्हज्या ह्या पैणार केदींच हांवें आदलोवन सकयल पडनाशें तुज्या कृपेच्या आदारान म्हाका बोळ दी जेसू. तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दाडींत भरवोसो. तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दाडींत भरवोसो. तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दाडीन भरवोसो. तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दाडीन भरवोसो. तुजे देवशीन हांव दिमकुरी मेटा काडताना पोडनाशें हात दिवन चलय म्हाका. तुजे देवशीन हांव दिमकुरी मेटां काडताना पोडनाशें हात दिवन चलय म्हाका. तुजे देवशीन हांव दिमकुरी मेटां काडताना पोडनाशें हात दिवन चलय म्हाका. तुजे देवशीन हांव दिमकुरी मेटां काडताना पोडनाशें हात दिवन चलय म्हाका. तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दाडीन भरवोसो. तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दाडीन भरवोसो. तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दाडीन भरवोसो. तुजो मोग सोम्या वावते जरी सारको आत्मीक सुखे दाडीन भरवोसो. तुजे देवशीन हांव दिमकुरी मेटां काडताना पोडनाशें हात दिवन चलय म्हाका. तुजे देवशीन हांव दिमकुरी मेटां काडताना पोडनाशें हात दिवन चलय म्हाका. तुजे देवशीन हांव दिमकुरी मेटां काडताना पोडनाशें हात दिवन चलय म्हाका. तुजे देवशीन हांव दिमकुरी मेटां काडताना पोडनाशें हात दिवन चलय म्हाका. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियेवंक आमकां फावो जावं
आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकणूक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी दय करून बसा. भाऊनो आनी भयणीनो, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ल्हान मेटांनी बरवश्याची जिणी हो ध्येय घेवन आमी बाळक जेजूचें वार्षिक फेस्त आचरण करते आसा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या पुणशेताक इतल्या व्हड संख्यान येवन ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेतलेल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटना ह्या फेस्ताचे सुभाशय हांगासरच्या याजकांच्या नांवी, प्रधान याजकाच्या नांवी तशेंच सर्व कर्मलीत याजक आनी भावांच्या नांवी तुमकां हांव भेटयतां. हॅपी फिस्ट. घट्ट दोन ताळयो दिवन आमकां आमी फेस्ताचे सुभाशय प्रगट करया. भोवन आनी भयणीनो, ह्या फेस्ताच्या तिसऱ्या मिसाक आमचे संगी आसात आमचेच दिएसीसचे विगार जेराल मनदीक बाब मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना. आमकां केदाळाई कर्मेलितांक मोगाचे मात्र न्हय ह्या पुणशेता वयल्या व त्या अभिमानाचे केन्नाय आमी तांचे लागीं आत्मीक सेवा विचारलेल्या वेळार मार्गदर्शन विचारलेल्या वेळार आमकां ते दिवच्यांत सदांच उदार आनी खुशाली मनाचे. ह्या तांच्या उदार मनाक मात्र न्हय हे सकाळीचे मीस आमचे संगी भेटोवन आमकां सगळ्यांक देवाच्या कृपेन भरल्या तांकां हांव तुमचे सुमेस्तांचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट दोन ताळयो मोन्सिंजोर बापांक. हांव मुखार आपयतां मोन्सिंजोर बापांक तशेंच बाब रायन पिंटो आमचेच कर्मलीत याजक तांकां ही एक उगडासाची काणयेक दिवचे म्हण. देव बरें करूं. आयच्या ह्या देवस्तुते वेळार आमकां फजीर फिरगेचे तावन गायन मंडळी येवन आमची काळजां मनां देवा थंय उबारूंक आदार दिला. तांकां साबेटून केल्ल्या याजकांक आनी वाचपां वाचून आदार दिल्ल्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसांत जायतीं आमची भाव आनी भयणी ऑनलायनीर आसात. नव्यान तांणी धरलां ह्या फेस्ताच्या संभ्रमान भाग घेते आसात. तांकांय ह्या दिसाचे सुभाशय आमी पाठयता. आनी आतां मुख्य मीस 10:30 वरार हांगासर चलता. आमच्या दिएसीसचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पॉल डिसोजा येदोळच येवन पावल्यात. मिसाचे प्रधान याजक जावन ते आमचेर देवाची आशिर्वादां मागतले. ह्या वर्सा जुबलेवाच्या वर्सा आमी प्रगट केल्ली 2 प्रोजेक्ट आसात. दुबळ्या कुटुंबांक घर बांदून दिवचें तशेंच 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें आनी हाका तुमचो धाटो मोठो आदार मेळटे आसा. ह्या खातीर तुमकां आमी दिनवस्ताना फेस्ता उपरांत तुमी तुमचो आदार आमकां दिव येता. जे कोण 9 वरांच्या मिसाक आयल्यांत तुमी बेगीनच तुमची वाहनां काडलीं जाल्यार 10:30 वरांक आयिल्ल्यांक तांची वाहनां दवरूंक अवकाश जाता. भोवन आनी भयणीनो, हे फेस्त इतल्या संभ्रमान भक्तीपणान शिस्तेन आचरण करूंक आदार दिल्ल्या सर्व दानींचो, वोजी हाडलेल्यांचो, दान दिल्ल्यांचो, स्वयंसेवकांचो आमी देव बरें करूं म्हणटा. मुख पाटी तुमी ग्रट्टे लागीं वेता आसतना थंयसर जुबलेवाच्या वर्साक तशेंच सांत तेरेजाच्या मनाक आसा केल्लें एक्झिबिशन आसा. बोट आसा. बोटी भितर रावून तुमी तुमची सेल्फी काडी येता. दोनपारां जेवण आसा. तशेंच सांजेर फेस्ताचे मीस आनी एक जानसी दिएसीसचे गुवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर विल्फ्रेड ग्रेगरी मॉरिस मिसाचे बलिदान भेटयतले. फाल्यांच्या दिसा पिडेसांचो दीस दोनपारां 10:30 वरार आसनसोल दिएसीसचे गुवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर एलायस फ्रँक मिसाचें बलिदान भेटयतले. सांजेच्या 6 वरार समारोप मिसाचें बलिदान आसा. त्या उपरांत युकरिस्तीक पुरशें आसा. ह्या सर्व संभ्रमाक तुमकां मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें. ब्रेस्तारा हरशेंचें बरीच नवें आसतलें. आतां आमी उबी रावया आनी मिसाचें बेसांव जोडच्या पयलें मोन्सिंजोर बापा तावन फेस्ताचे सुभाशय आमकां सर्वांक. मोगाच्या भावा भयणीनो, भोव संभ्रमान ह्या वर्साची वार्षिक परब ह्या पुणशेताची आमी आचरण करून आसा. हो संभ्रम ह्या थोड्या दिसांचो जावंक पुरो, पूण हांगासर जावंच्यो चटवडको निरंतर सगळ्या वर्सां ते चलूनच आसात. ह्या संदर्भार हांगाच्या सर कर्मेलीत याजकांक तुमच्या सगळ्यां तर्फेन फेस्ताचे शुभाशय सांगात आस उपकारी मनाचें भावना हांव व्यक्त करतां. कित्याक म्हळ्यार हांगासर तांचे सेमिनारिस्ट तरबेती घेतात.
आनी ह्या पुंतळार जायतो लोक येवन आध्यात्मीक बरेपण जोडून घेता. आमच्या दिवसांत हे एका तरेचें आध्यात्मीक आत्मीक पावर हावस म्हळ्यार कांय सूख जावचें ना. हांगासर जायतें बरेपण जाता, जायत्या गरजेवंतांक आदार लाभता. हांवें जाल्यार फिरगजेंत आसतना जायत्यांक हांगासर धाडिल्लें आसा आनी हांगा तांणी कुमोक घेतिल्ली आसा. आनी असले बरो वावर करच्या सर कार्मेलीत याजकांक हांव सर बरें मागतां. आनी ह्या फेस्ता संदर्भात तांणी आयोजीत केल्लीं विशेश 2 योजना आनी सांगात हेर 7 आमची कार्यक्रमां आमच्या सगळ्यांच्या सहकारान पाठिंब्यान पंथाक पावोवन दी म्हणून हांव आशेतां. परत सर कार्मेलीत याजकांक आनी तुमकांय बरें फेस्त हांव मागतां. बाळूक जेजूचें आशिर्वादां आज आनी निरंतर आमचे वयर आसूं. संभ्रमीक आशिर्वादाक आमचे तकले बागोवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मा सवे जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे समे सदां आसूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. बाळक जेजूक अर्गां दिवन सांगता म्हणया, ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजेपांचे इमाजे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं देत आनी तुजी तणांतली दैवीक मजत जोडून दी. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. निमाणें गीत. गीत संको 20 आनी 6. जेजू बाळका मोरये साळका, ओ सुंदर सोबीत मानका. बाळकुंद बोल गोपाल तामकां सुखांत आनी दुखांत. जेजू तुझा म्हजो आसरो. तूं राव राव जेजू, तुजे विना कोण दुसरो. ये सांगता ये जेजू तुझा म्हजो आसरो. तूं राव राव जेजू, तुजे विना कोण दुसरो. बाळक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बाळक जेजूचें वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आमी एक महत्वाकांक्षी अपूर्बायेचें योजन मांडून हाडलां. तें जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचें योजन. आनी ह्या योजना मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळें घर बांदून दिवचें योजन आमी आसा केलां. हें योजन बाळक जेजूच्या पुणशेताचें म्हणटना बाळक जेजूच्या भक्तिकाचें. तशेंच जेजूचें ल्हानपण सांत तेरेज हिका सांतीन म्हणपा सारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें प्रोग्राम आसा केला. एका भुरग्याक 10,000 लेखान
सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात. हे बाळका जेजूच्या भक्तिकाचे एक योजना असता. तुम्ही जर मोठो आधार दिलो खंडी जावन ही दोन्ही योजना आमकां ह्या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता. एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशीप दिवं येता, दोगांक तेगांक चौगांक अशें आमी सांगाता हात मेळयलो जाल्यार हे योजन जारयेक हाडूंक साध्य आसा. तशेंच गरबांच्या ह्या योजनाक जर एकलो आपूण वण्टीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनेलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हें एक योजन अपुरबायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचें. तर तुमी घडाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळक जेजूचें पुणशेत टर्न दिते आसा. तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले. हांव देव बरें.